हॉस्पिटल कृती समितीच्या वतीन आयोजित केलेल्या आयच्या या पत्रकार परिषदेक उपस्थित सगळ्या पत्रकार बांधवांचे आम्ही स्वागत करता। आयची पत्रकार परिषद घेवचे कारण म्हळ्यार पहिली आमची जी मशाल मिरवणूक आणि ताजे पयलीं जाल्लो 5 दिसाचो हंगर स्ट्रायक जो यशस्वीरित्यान पार पडलो ताका लागून सगळ्यांक देव बरें म्हणपा खातीर थँक्स गिविंग करपा खातीर आयज आमची पत्रकार परिषद। आणि आता आमची फुडली दिशा कशी आसतली सगळ्यांक उत्सुकता लागला की कृती समितीची फुडली दिशा आंदोलनाची फुडली दिशा कशी आसतली कशा स्वरूपाची आसतली त्या संदर्भात सविस्तर माहिती दिवच्या खातीर आयज आमचे सगळे कोर कमिटी जी आसा तुये हॉस्पिटल कृती समितीची कोर कमिटी जी आसा त्या कोर कमिटीच्या समितीचे सगळे पदाधिकारी आज हांगा उपस्थित आसात। तांच्या वतीन हांव सगळ्यांचे मनापासून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा की तुमी मुद्दाम आमची प्रेस अटेंड करपा खातीर वेळात वेळ काडून आयले। 11 जानेवारी ते 15 जानेवारी अशा प्रकारची साखळी उपोषण आम्ही सगळ्यांनी आयोजित केले आणि ही साखळी उपोषण उपक्रम असलो कार्यक्रम असलो तो कार्यक्रम तुये हॉस्पिटलच्या गेटी सामकाराक जी बस शेड असते त्या बस शेडीत पार पडली। 11 तारखेच्यान सुरू जाल्ली ही साखळी उपोषणाची जो कार्यक्रम असा तो 15 तारीख 5 मेरेन चल्लो आणि या 5 दिसाच्या कार्यक्रमात कृती समितीक तेको दिवपा खातीर आपलो पाठिंबो व्यक्त करपा खातीर पेडणे तालुक्यातले सगळे नागरिकांनी आमकां भरघोस पाठिंबो दिलो आणि ताजे उपरांत जी मशाल मिरवणूक जाली ती ऐतिहासीक मशाल मिरवणूक जाली। त्या मिरवणुकींतल्यान जवळजवळ 1.5 ते 2,000 लोकांनी आपली उपस्थिती लायली। हे सगळे ग्रामस्थ नागरिक स्वतःहून आयल्यात फक्त ही समितीच्या या उपक्रमात तेको दिवपा खातीर आणि आपुणूय या आंदोलनात किंवा तुया हॉस्पिटल जावंक जाय म्हणून आपलो तेको आसा हे दर्शोवपा खातीर आमच्या मदीं उपस्थित रावन तांचो आमी सगळ्यांनी जो कार्यक्रमात सहभागी जावन जी आमकां एक इतिहास असो घडयलो तांकां सगळ्यांक तुया हॉस्पिटल कृती समिती देव बरें करूं म्हणटा। या 5 दिसाच्या कार्यावळीत विद्यमान पंच गावचे पंच पेडणे तालुक्यातल्या विविध भागातल्या पंचायतीचे पंच सरपंच माजी पंच माजी झेडपी माजी मुख्यमंत्री त्याच भशेन गावातले आमच्या तुया गावातले नागरिक हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा। विद्यमान झेडपी जे नवनिर्वाचित झेडपी सौभाग्यवती राधिका पालेकर हांच्यानी सुद्धा ते उपस्थिती लावन आपलो पाठिंबो दर्शयलो आणि आपुणूय या उपक्रमात आसा हे आमकां दाखवून दिले। त्याच्या व्यतिरिक्त पेडणेच्या भावा भयणां खातीर मदत करपाक किंवा आपलो तेको दिवपा खातीर गोंयच्या विंगड वाठारांतल्यान आयिल्ले सगळे कार्यकर्ते एक्टिविस्ट सामाजीक कार्यकर्ते तशेंच नागरिकांकूय आमी देव बरें करूं म्हणटा। ह्या वेळाचेर विशेष उल्लेख असो करचो पडटा कारण हे दीस हळदी कुंकाचे तरी सुद्धा आमच्या आंदोलनाक साखळी उपोषणाक आणि मागीर जाल्ल्या मशाल मिरवणुकीक महिला वर्गांची महिला वर्ग जो मोठ्या प्रमाणात उपस्थित आशिल्लो तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा की हळदी कुंकाचो कार्यक्रम आसतना सुद्धा आमच्या कार्यक्रमाक उपस्थिती लावन त्या मशाल मिरवणुकीत ती सहभागी जाली आणि इतलेंच न्हय तर तांचो उत्साह पळयतकच दिसून आयले की महिला वर्ग सुद्धा या मागणी खातीर फुडें सरला। ह्या वेळाचेर आमचे 5 दिसाची कव्हरेज करपा खातीर आमच्या तालुक्यातले पत्रकार भाव त्यांच्यानी आपली हजेरी लायली आणि आमकां भरघोस आणि भरपूर अशी प्रसिद्धी दिली आणि आमचो विषय गोंय आणि गोंया भायर तळागळा मेरेन पावयलो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट आणि सोशल मिडियाच्या माध्यमातून। आमकां विशेष उल्लेख करूंचो दिसता आमचे पत्रकार भाव आणि आमचे ग्रामस्थ श्री निवृत्ती शिरोडकर जे सकाळी 9:30 ते सांजे 5 मेरेन उपस्थित रावन जे कोण नागरिक भितर सहभागी जाताले जे कोण कार्यकर्ते म्हणा किंवा पॉलिटिशियन म्हणा जे कोण सहभागी जाताले तांची प्रतिक्रिया घेवप ती प्रसिद्ध करप अशा प्रकारचे कार्य करून तांच्यांनी आमची उर्बा वाडयली आणि आमकां तेको दिलो आणि आमचो विषय लोकां मेरेन पावयलो। या आंदोलनात जे चालू आसा त्या 5 दिसाच्या उपक्रमात आणि मशाल मिरवणुकीत आमकां
सगळे राजकारणी म्हणजे चीफ मिनिस्टराक, हेल्थ मिनिस्टराक, हेल्थ डायरेक्टराक आणि हेल्थ सेक्रेटरी हाका एक मेमोरंडम दिला आणि ताका एक हाचेर एक डिसिसिव्ह म्हणजे अशें डिसिसिव्ह अशें डिसिजन घेवपाक आनी आमकां ते कळोवपाक सांगला. तेजे हे कितें आसा ते आतां व्यंकटेश नाईक तुमकां सांगतले. त्यांचे जे राजकारणी किंवा राजकारते जे असतात ते उपस्थित राहिले, तांच्यांनी आपलो पाठिंबो दर्शवलो. अशा सगळ्या लोकांक आम्ही देव बरें करूं म्हणटा. हे जे आंदोलन आसा, हे आंदोलन यशस्वी आणि मशाल मिरवणुकींतल्यान जो मेसेज आमकां सगळ्यांक आमी पेडणे तालुक्यांतले नागरीक ह्या विशयाक धरून जागे आसात असो मशाल मिरवणूक जी काढून जर सगळ्या लोकांनी जी उपस्थिती लायली आणि जो एक वातावरण निर्मिती केला, सगळ्यांक एक उत्साह आयला, ताजे खातीर सगळ्या परतून एकदा तुवें हॉस्पिटल कृती समितीच्या वतीन सगळ्यांक मनापासून ह्या मशाल मिरवणुकीक सहभागी जाल्ल्या सगळ्या लोकांचे आणि आंदोलनात सहभागी जाल्ल्या सगळ्या लोकांचे परतून एकदा आम्ही सगळे कृती समितीचे सदस्य तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आणि हाजे फुडें आमचे कमिटीचे कन्व्हेनर श्री जुझे लोबो सर आमच्या ह्या एकंदर उपक्रमात जे चालू आसा, जी चळवळ आमची चालू आसा ताजे बद्दल आपण माहिती दितले. मेडिकल पाईप गॅस लाईन आसा ती इन्स्टॉल करच्या खातीर टेंडर काडिल्ले आसात आणि तेका 4 महिन्याचो टाइम आसा. म्हणटकूच ह्या 10 दिसांत जावचें ना. आता उरले 10 दीस उरले. सरकार म्हणटा की 30 तारखेक आमी ओपन करतले म्हणून. थंय इन्फ्रास्ट्रक्चरच ना जाल्यार ओपन कितें करतले? म्हणजे आमकां भिरांत आसा की जनतेक हें कळोंक, ह्या माध्यमांतल्यान हांव कळोवंक सांगता की आमकां सीएससी जुने हॉस्पिटल हांगा शिफ्ट केल्ले नाका. त्याच्या आमी विरोधात आसा. ते ठीक आसूं नये. प्रायमरी हेल्थ सेंटर आणि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हे वेगळे, त्यांचे व्यवस्थापन वेगळे. आमचे व्यवस्थापन जे आम्ही डिमांड करता की जीएमसी लिंक हॉस्पिटल जाय, ताचे व्यवस्थापन पळयता गोवा मेडिकल कॉलेज आणि डेंटल कॉलेज. तेच व्यवस्थापन हांगा ऍडमिशन पळयता. तेतून जे फॅसिलिटी आसा त्यो मेळूंक शकता. हे हांगासर कितें आसा, हांगाच पयली एक तुवें हॉस्पिटल जे आतांचे आसा कम्युनिटी हॉस्पिटल ते थंयचे सर्व्हिस सारखे दिना म्हणून रडटा. बाळंतीण आमची समज कितें हांगा बाळंत जाल्यार तुवें ऑपरेशन करतलो ताका आजिलोन ना जाल्यार जीएमसीन वयचें पडटा. कासावण्याची गत तुमी खबर आसा, ते पयलीं अर्ध मनकुटे जाल्लेले आसा. आमकां फूल प्ले ज्या उद्देशान हे जीएमसी हॉस्पिटलाच्या लिंक करून जे व्हडली अवाढव्य बिल्डिंग बांधली, 100 करोड खर्च केले आणि जो इन्फ्रास्ट्रक्चर येवपाचो आसा ते पयल्या उपरांत आमकां जीएमसी लिंकच हॉस्पिटल जाय भावानू, ही आमची मागणी आसा. आणि 30 तारखेक हे इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी जावचो ना हे आमकां खबर आसा. पूण बालहट्ट पुरोवच्या खातीर कदाचित जर सरकार हट्टाकच पेटले जाल्यार 30 तारखेक ते ओपन करतले आणि सांगतले की आम्ही ओपन केला म्हणून. आमकां सीएससी हॉस्पिटल नाका. जर ती फॅसिलिटीज जर ना जाल्यार कशें तुमी स्टार्ट करतले? म्हणून हांव क्लियर कट सांगता आमचे डिसिजन. माननीय आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे सर, माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सर, लोकल एमएलए तसेच ही कृती समिती यांच्या भितर डायलॉग हो जावंकूच जाय. ताबडतोब तुम्ही डायलॉग समितीशी आम्ही तुमच्या अगेन्स्ट ना, आम्ही सरकारच्या अगेन्स्ट ना, आम्ही विरोधक नाही. सगळे पेडणेकारांनी जो पयर 15 तारखेक जो मशाल मिरवणूक काढली ते विरोधक नाशिल्ले, ते तळमळीन भायर सरल्या. आणि पेडणेकर भाव हांव परत सांगता की आम्ही आसा तसे हॉस्पिटल जुने थंय शिफ्ट करपाचे भितर वचोना. ते आमकां नाका. आमकां फूल प्लेस सगळे फॅसिलिटी जे ती टेंडरां काढल्या ती 4 महिन्यात जावची ना जाल्यार कशें सुरू करतले? म्हणून हांव परत विनंती करता की तांच्यांनी डायलॉग बरोबर आमच्या समिती बरोबर डायलॉग करपाचो. सगळे मेळून करया डायलॉग. मागीर सायड इन्स्पेक्शन करया. आमकां पटोवन दिया तुमी टेंडरां जी काडलेली आसा ते तुमचो स्टेटस कितें आसा. त्या टेंडरान सुद्दां कितें लफडे आसा, अशें आसा की एक 7 वर्साचो क्लॉज घातिल्लो आसा. तो 7 वर्साचो क्लॉज जर समज फुलफिल ना जालो जाल्यार तेका रिस्पॉन्स मेळ्ळो काय ना हे खबर ना. फाल्यां सरकार 6 वर्सांची टेंडरां दिली पण रिस्पॉन्स येवना, आणखी 6 महिने वाडयतले मागीर पळोवया रे. आमकां अर्दकुटे केल्ले म्हणजे सोरोप दाखोवन चुट्टी दाखोवन घरात सोडप हाडूंक नका. आमकां ते मान्य ना. आमकां फूल फ्लेश लिंक हॉस्पिटल जाल्ले जाय. जे तुम्ही ऑलरेडी प्रोव्हिजन करून केल्लेले आसा ते सगळे आरोग्य सेवा पेडणेकारांक जाय आणि हो त्यांचो हक्क आसा.
हे जे आम्ही चेन हंगर स्ट्राईक जो आम्ही थोड्या दिवसात स्थगित केलो हो 25 तारखे मेरेन आमकां जर सरकारची सगळी डिपार्टमेंटां माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सर, हेल्थ मिनिस्टर विश्वजित राणे सर, बरोबर MLA येवने बरोबर आमचे अगेन्स्ट ना पूण तेणी आमकां सपोर्ट करूंक ना इतल्यान गॅरंटी आमी तेच्या डे 1 पासून फाटल्यान आसा. इवन हंगर स्ट्रायकाक बसच्या पयलीं ताका मेसेज धाडिल्लो ताका लागलो तूं येवन बस कारण सगळ्यांचो विशय हो पेडणेकरांचो विशय पूण तेणी एक विशय ओपन केलो की ताका प्रश्न उपप्रश्न विचारतना कितें दिसलो तो पेदान जावंक ना तेणे ताका आमची पेडणेकरांची लस काडली पूण आतां आमी वोगी रावंक ना आमचे फुडलें ऑलरेडी कृती रेडी आसा. 25 तारखेक सरकारान आमकां टोटल जे कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर बसयला तो आमकां दाखोवपाक जाय आमकां तेणी रोड मॅप दाखोवचो पडटलो. 25 तारखेक जर ना दाखयलो जाल्यार 27 तारखेक आमी एक दीस रावतले आनी 28 तारखेच्यान आमरण उपोशणाक बसतले हे लक्षात दवरात. कृती समिती ट्रान्सपरंट मॅनरान काम करता. कृती समिती म्हणजे 4 बोर्डां न्हय पेडणेकरांचो आवाज पेडणेकरांक जे जाय तेच जावचे पडटले. विकास तुमकां जाय तसो जावचो ना तो आमी सहन करचे ना. विकास हो पेडणेकरांक जाय तसोच जावंक जाय आणि तातूंतले आमचो हो हक्क आसा. पेडणेकरांनी 4 विधानसभा जाल्या उपरांत आमचो गोंयचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सर, आमचो लोकल MLA जितबाब, त्याच बरोबर हेल्थ मिनिस्टर विश्वजित राणे हे विधानसभेत न उलयता पॅसेजांनी भायर बायट दिता आसतना सदांच सांगताले की आमी हॉस्पिटल ओपन करता लिंक करता पूण ते विधानसभेन आवाज करून आमकां कॉन्फिडन्सली सांगनाशिल्ले की बाबा तुमकां हे पेडणेकरांक जे हॉस्पिटल आहा ते GMC लिंक करतले म्हणून आनी ते ॲश्युरन्स दिवचे म्हणून 12 तारखेच्यान विधानसभा स्टार्ट जावपाची आशिल्ली म्हणून ताच्या पयलीं आमी कृती समितीन आमचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांकां ईमेल धाडलो, फोन करून तेंच्या ऑफिसा कडल्यान अपॉयंटमेंट घेतली. ईमेलाक जाप दिवंक ना आमी ईमेल दिल्लो अपॉयंटमेंटा खातीर 6 तारखेक 6 जानेवारीक रिप्लाय मेळोंक ना म्हणून आमी 9 तारखेक आमी प्रत्यक्ष मेळून ताका ऍप्लिकेशन घेवन गेले निवेदन दिवपाक गेले. आमच्या जेन्ना कृती समितीचे शिष्टमंडळ तांकां मेळ्ळे तेन्ना आमचे मुखेलमंत्री बाब दोतोर प्रमोद सावंतान आमकां पयलीं सांगले ते CSC हॉस्पिटल ती शिफ्ट करया मरे आनी मागीर मार्गान थोड्यांनी ते लिंक करता म्हणजे आमी पयलींच्यान हे धाडता की आनी ते म्हणटाले की 30 तारखेक सुरू करया. आमची मागणी कितें आहा की आमकां घाय ना जो आमचे पयलींच्यान उलोवणें हेच आसा कृती समितीचे की लिंक हॉस्पिटल म्हळ्यार GMCन जे फॅसिलिटीज मेळटा जे GMCचे फुड्यान मुखार घेवन जशें तुमी हे हॉस्पिटल बांदतना तुमी जी सूची तयार केल्ली जे आरोग्य सेवा तयार केल्ल्यो तेच मेळपाक जाय ही आमची पयलींच्यान मागणी. कासारवण्याचे प्रायमरी हेल्थ सेंटराची गत आमकां खबर आसा हांगासर CSC जे कम्युनिटी हेल्थ सेंटराची गत आमकां खबर आसा आनी CM जेन्ना म्हणपाक लागलो की आपूण ते हॉस्पिटल ती शिफ्ट करता आनी मागीर म्हणपालो की आपूण ते जे मेडिकल गॅस आहा ती मागीर पायप घालता ताका आमकां कळ्ळें की परत ज्या वेळार CM आमकां सांगता की CSC हॉस्पिटल पयलीं शिफ्ट करया आनी त्याचें रिपिटेशन आमचो आमदार सांगता की पयलीं सेफ्टी करया मागीर आमी थारायलें की आमकां तें चलचें ना आमकां कॉन्क्रीट डिसिजन तुमी दियात आयदर यू ऑर युअर हेल्थ मिनिस्टर विधानसभेंतल्यान आमकां क्लियर करात की ते लिंकच हॉस्पिटल जातले GMC लिंकच हॉस्पिटल जातले नाजाल्यार आमकां तुमी बरोवन दिया. तेन्ना दोतोरान ताबडतोब ऑफिसांत तेंचो जो ऑफिसर आशिल्लो ताका सांगलें की अमके ऑफिसराक अमके बरय आनी गो टू स्टार्ट फॉर लिंक हॉस्पिटल प्रोसेस आनी तेणी हेवी सांगलेलें आमकां की त्यांची एक कॉपी कृती समितीक धाडून दी म्हणून. आता CMान उत्तर दिल्ले तो पाळटलो म्हणून आमी एक दीस रावले आमकां ते उत्तर पाळलें ना आमकां ईमेल आयलो ना आमकां कॉपी मेळ्ळी ना. दुसरे दीस
आम्ही पाठपुरावो केलो, आमकां दिवंक ना. मागीर तिसरे दीस आमी जे तांकां पयलीं सांगिल्लें सीएमाक की ना जाल्यार आमी हंगर स्ट्रायकाक बसतले, म्हणजे साखळी उपोशण करपाक बसतले, जो आमी प्री प्लॅन ऑलरेडी केल्लो आनी तो आमी स्टार्ट केलो. तो स्टार्ट केल्या उपरांत ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर एक बायट दितना म्हणपाक लागले की पेडणेकरांक खरीच बऱ्या हॉस्पिटलाची गरज आसा. हांव रिपीट करता, हेल्थ मिनिस्टर सांगता आमचो विश्वजीत राणे बाब साहेब की पेडणेकरांक खरोखर बऱ्या हॉस्पिटलाची गरज आसा आणि आपण जो मेरेन GSIDC सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर ती रेडी केल्याशिवाय करून म्हाका हँड ओव्हर करना तोपर्यंत आपण कांयच करचो ना. हे ताचे स्टेटमेंट 12 तारखेचे. आणि धेराप्यान दुसरी सांगतात ते कितें तर आमी विधानसभेन सगळे रेडी आसा आणि आपण ती सारखी स्टार्ट करतले. जर ती इन्फ्रास्ट्रक्चर आता हांव कळीत करता तुमच्या माध्यमांतल्यान 30 तारखेक 30 डिसेंबराक एक टेंडर पास म्हणजे पेपराचेर आयले. तातूंतले जे फॅसिलिटीज आसा जे इन्फ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट सप्लाय इन्स्टॉलेशन कमिशन करपाची त्यांची टेंडर उघडपाची तारीख आसा 14 जानेर 2026, 2 दिसां फाटल्यान. आणि ते कंप्लिशन करपाक टाइम आसा 4 मंथ. तो एक जालो टेंडर. तातूंत दुसरो आसा की तातूंत ऑपरेशन थिएटर जे इन्स्टॉल करपाक जाय ताची अरेंजमेंट आहा, तेका 4 महिने जाय. 9 जानेराक एक जे दीस आमी ऍप्लिकेशन दिलें सीएमाक ते दिसूच एक टेंडर विमानतळ आयलो. तेतून आमच्या तोंडाक सगळी पानां पासली, दोळ्याक उदक लायलें, आयुश्य आयलें ती तशें दोळ्याक उदक लायलें. कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसा आनी ताचे सायडीक एक व्हडले पॅलेस कशें एक बिल्डींग उबें आसा. ते नवें हॉस्पिटल, ते नवें हॉस्पिटल 2012 ह्या वर्सा ताका सरकारान मान्यताय दिल्ली आणि ते मान्यताय दिल्या उपरांत कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसा ताचे पयलीं रिनोवेशन जालें. ताजे उपरांत हे नवें बिल्डींग बांदपाचें काम सुरू जालें. हे नवें बिल्डींग बांदून कंप्लीटूय जाल्लें 2017. स्ट्रक्चर ताचें फूल कंप्लीट आशिल्लें. ताचे उपरांत 19 म्हणल्यार ते कंप्लीट जालें. मागीर ताचेर फुडली कारवाय जायना. आमचे तुयेचे नागरीक बाकीचे हे वाठारांतले नागरीक पेपरा वृत्तपत्रांतल्यान किंवा मिडियांतल्यान ते आपले खंत उक्तायताले. तुवें नागरीक समितीन हो विशय जेन्ना आमच्या डिस्कशनाक आयलो तेन्ना आमी ताचेर विचार करपाची थारायले आणि तशें ताचे कागदपत्र सगळे कितें आसली माहिती गोळा करपाची आमी डिसिजन घेतलें. ती मेळ्ळ्या उपरांत आमी अशें चिंतलें की हाचेर आमी एक कोर्टान एक केस PIL घालचें. तेजे खातीर आमी दोतोर प्रसाद शाहपूरकर हांकां मेळ्ळे. तांचें सजेशन आमकां आसलें की तुमी हे करच्या पयलीं आमी ते बिल्डिंगाचें इन्स्पेक्शन करया, पळोवया, कित्याक हो सगळ्या पेडणे तालुक्याच्या लोकांचो विशय आसा. म्हणटच तांकां आपोवया, इन्स्पेक्शन करया आनी मागीर डिसिजन घेवया. हे आमी मान्य करून एक जुलायच्या 2024 जुलाय 28 तारीख ह्या दिसा थंय मेळ्ळे. थंय मिटींग घेतली आणि मागीर मिटींग जाल्या उपरांत आमी थारायलें की एक हॉस्पिटल कृती समिती घडोवची आणि तेजे मार्फत हें आंदोलन चलोवचें म्हणून. ताजे उपरांत आमी त्याच दिसा थारायलें की एक फुडें व्हरपा खातीर एक कमिटी करची. तेजे खातीर आमी एक तारीख थारायली. त्या दिसा आमी मेळ्ळे. त्या दिसा जे कोण आसले ते मिटिंगेक येयल्ले तांची आमी कोर कमिटी म्हणून डिक्लेअर केली आणि ती कोर कमिटीन फुडलो सगळो जो तेजे उपरांत आयज मेरेन जो आंदोलन चलता ते सगळे डिसिजन्स तांच्यांनी घेतले. तेजे उपरांत आमी इमिजिएटली चीफ मिनिस्टराक एक मेमोरंडम दिलो, हेल्थ मिनिस्टराकूय मेमोरंडम दिलो आणि गांवागांवांत सगळ्या गांवांनी गणेश चतुर्थीच्या वर्सा 24 ह्या गणेश चतुर्थीच्या वर्सा बॅनर्स लायले आणि लोकां मेरेन एक व्हडलें हॉस्पिटल हांगासर बांदलेलें आसा एक लोकां मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न केलो. ते जाल्या उपरांत आमी सगळ्या पंचायतींनी गेले, म्युन्सिपालिटीन गेले आणि तांकां सगळ्यांक सांगले हॉस्पिटलाची जी म्हायती आसा ती तेंचे मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न केलो. मागीर तांणी सगळ्या पंचायतींनी रेजोल्युशन्स घेतले आणि सरकाराक धाडून दिले. ते मागीर आमी कलेक्ट केले सगळ्यांचे आणि सगळे रेजोल्युशन्स सगळ्या पंचायतीचे रेजोल्युशन्स घेवन डायरेक्टराक दिले
आणि लोकां जी पंचायतीची जी मागणी आसा ती सरकार मेरेन पावोवपाचो तांकां विनंती केली. हे सगळें जावनूय जेन्ना हॉस्पिटल जे आसले ते खंय तरी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर शिफ्ट करपाचो विशय येयलो तेन्ना मागीर आमी डिसायड केले आणि चेन हंगर स्ट्रायक सुरू केलो. चेन हंगर स्ट्रायक सुरू केल्या उपरांत मशाल यात्रा घेतली आणि तातूंत लोकांची जी भावना आसा म्हणजे लोकांक जे हॉस्पिटल खरोखरच जाय हे थंय सिद्ध जालें आणि ताका लागून आमी आतां आमची फुडली कृती लोकांकूय जाय आमी फुडें कितें करतले हाची एक लोकां मेरेन पावपाचो आमी प्रयत्न करता. आतां ती कृती कितें आसतली ही आतां